भागवत प्रवाह ह्या सेशनाक रतपूर्वक स्वागत आसा. सो आयचे सेशन आम्ही मंगळाचरण सांगून सुरू करूया. हांव मंगळाचरण सांगता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाखय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आता आजी आम्ही आयची सेशन हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन सांगून सुरू करूया. त्या सांगूक आज आमगेल बटू आसाची नंदिता कामत माताजी. माताजी तुम्ही रेडी असल्यारी तुम्ही सुरू करू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्टार्ट करचिबा. वय माताजी सुरू करू. नंदिता कामत माताजी तुम्ही सुरू करू. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. शिल्पा शेणे माताजी म्यूट आहे असं. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद नंदिता कामत माताजी. तुम्ही मस्त चंद कोरून आमका हरे कृष्ण महामंत्र सांगून दिलेलं हरे असतं. कृष्ण. या बारी चंद कोण स्टेज सेट करून दिलेलं असतं. मस्त धन्यवाद तुमका. तशीची आज आम्ही आईचे कार्यक्रम मुखारसूया. त्या आज ही आमगेल टॉपिक असं भागवत प्रवाह कोंकणीचे भागवत प्रवाह टॉपिक असं द इनऑस्पिशियस बुल कॅन्टो 10 दकून हे सांगू का आज आमगेल वटू असं ती हर ग्रेस भूदेवी देवीदासी माताजी. माताजी हरे कृष्णा तुमका. आणि हांव तुमगेले एक सांगना इंट्रोडक्शन सांगू इच्छिता. हे सांगताना मिगेल्यान तुका कसं चुकलेर असल्यारी तुम्ही प्लीज क्षम कोरता म्हणून निमून घेता. तशी माताची कार्मिक नाव श्रीमती भवानीबाई. त्यांनी हिस होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराजाल डिसायपल. त्यांनी 2010 दाखवून चॅन्टिंग करता असताची. तशीची 2021 दाखवून त्यांनी इस्कॉन कोचीन तू जॉईन जाल्याची. तशी ओव्हर द पिरियड ऑफ 1 year त्यांनी चेडू आले तशीची लेडीजा खातीर क्लास काडटा आसताची. त्यांनी ऍक्टिव्हली बुक डिस्ट्रीब्युशन तांतू आसताची. तशीची तांगेले चारी बहिणी आणि तशीची अम्मा त्यांनी कृष्ण कॉन्शियस सिरियसली प्रॅक्टिस करता आसताची. सो माताजी तुमका मस्त मस्त स्वागत असं. हरे कृष्णा महामंत्र सांगून तुमगेले आम्ही स्वागत करताची पुरा जन. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी ओवर टू. हरे कृष्णा. प्रणाम माताजी. स्टार्ट करता. तुम्ही सगळ्याला अनुग्रह आशीर्वाद सगमक जा आमका मंगलाचरण कोण स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानिदं तं सजीवं साधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापादान् सहगणललिता श्रीविशाखानिदांश. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्केते गिरि यत्प्रपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्. ओम सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तुमगेले सक्तालिगी तुमगेले अनुग्रह आशीर्वाद सगळं जावं का सांगू जावं. म्हाका दिलें टॉपिक
inauspicious bull malent. The 10th canto 36 chapter and beautiful chapter the only Aristasura ദിനിഷ് മറലിൽക്കാത്തത് തെക്കശി ജത്തമ്മളൻ കൈരിയ നമുക്ക് ചോദ്യം ആദ്യം അരിഷ്ടാസുർ കോണമളനെ നമുക്ക് ആദ്യം ചോദ്യ तो आधीचे जन्मांतू एक ब्राह्मण तसिलो अरिष्टासुर न संगिलो तो ब्राह्मण जावना सुचवळेरी तगेल गुरु बृहस्पती तसिल तगेल गुरु ये ब्राह्मणांक ശരിക്കും സംഘത്തിലാരി ഒരുപാട് चांग गुण सगळं असुका जलंत इतमळरी आत्मनियंत्रण जाऊं का मनोनियंत्रण इंद्रिय नियंत्रण जाऊं का बाहेर भितरी सगळं सिने शुद्धी परिशुद्धी जाऊं का गेले मन्नात बाहेर एक संगुचे मन्नात वेगळं वरते तशी पाहणं मग आध्यात्मिक आजेरी भौतिक जाऊन सिने सगळं जाऊन सिने ज्ञान अंक जाऊं का लालित्यम जाऊं का तशीची सत्यसंध जाण असिले जाऊं का मी सगळं सत्यसंध जाऊं का सांगू ग मग देवाचे विश्वास जाऊं का हे सगळं जे गुण तर ब्राह्मणात जाऊं का झालेले ते गुण काही हे अरिष्टासुर म्हळे तर ब्राह्मण सिलवळे तागे नाव तसिने वरतंतू म्हणतो तागे नाव सिने ते ब्राह्मणाने तशी सुचवलेली ताका केदरांय चोयले अहंकार म्हणून सांगल्यारी तागेले ते स्वभावाची ते दिकू येताने तागेले गुरु जान असेल बृहस्पती लगी अशी वचवळेरी आश्रमा सुचवळेरी तो केदरांय इति करतन म्हळेरी पायशी मुखारी दवरनु गुरु मुखारीशी पाय नीट करून दवरनु बेस्तलो तशी बेसूपणा म्हळेंत गुरु म्हणून सांगिने शरिकी सांगजल्यारी देवा मठ आम्ही लेखू काजले आळत तशी जामच्यानी ग ताण दैत्य वेळेशी केन्ने कोण जमच्यानी सांगिने तू तशी करू पाणा तशी करते तेट्टे असं म्हणून 2-3 वेळा वार्निंग दिने जाल्यारी ताण तेंकां ऐकिल ना तशी जमच्यानी ग बृहस्पती कोपनी गायलो ना जाल्यारी बृहस्पतीन ताका शाप घालो इति मंगल्यारी तू जन्मान तू एक हे पड्ड जावो मंगल्यारी बुडला म्हळ्यारी तशी पाय नीटी कोण दवरून हे करची दिगून तू तशी जावो अशी म्हणून बृहस्पतीन ताका शाप घालो ते शाप घाले निमित्ती तो ईस्ट बंगाळान तू एक पड्ड जावन जेनीत जालो तशी जेनीत जावन सुचवळेरी शरिके सांगत जाल्यारी गुरुकन्मार गुरु महात्माकळ त्यांनी सगळं तशी शाप घाली जाल्यार ते ऍक्च्युली ते एक ब्लेसिंग असताने म्हळ्यार त्यांनी तशी वेगळा बल्ला जांका म्हळ्यार उद्देशान नाल्यार कोप्पान तशी काही सांगून ना तशी जांच्यानी ग तो एका जन्मान तू एक पड्ड जावन ईस्ट बंगाळान जेनीत जालो ये तशी ते असुरा स्वभाव जालो ताका असुरा कुट्टान ते बुडला कुट्टान जमच्यानी ग ताका ती सगळं म्हळ्यार अहंकारू गर्व कोपू मागीर विवरणतीने हे सगळं आशिल्लो स्वभाव जालो तशी जमच्यानी ग एक दिसा तो एकतो कृष्णालंग हेंच्या वेळेरी कृष्ण जाल्यारी इति करू गेलो हे रासा डान्स गोपिका मरा कुट्टान तो खेळू वच्चा वेळेरी संजे वेळेर यो अरिष्टासुर येता हांगा इति म्हळ्यारी कृष्णा गेयलो ते जमच्यानी ग कृष्णा डान्स खेळू वच्चा वेळ दिगून यो मुखार हेंच्यानी ग ताका कृष्णाक चीट करू जावन आनी इति केन्ना म्हळ्यारी एक पड्ड्या वेश दवरून येयला यो अरिष्टासुर सांगिल्लो अरिष्टासुर एक पड्ड्या वेश दवरून येयल्लो तवळी यो शाप घालो दिगून यो अशी पड्ड्या वेश दवरून येयल्लो हे अशीच आमकां पुराणां सगळं दिकूयात फाल्यां तरांतले सिने शाप घालता जाल्यारी आतां नारदान एक्झाम्पल जावन एक नारदान मणिग्रीवन नळकुबेर सांगिल्ल्या 2 जाणांक शाप घालो सत्य सांगत जाल्यार तांगेले ते चांगपणा बगे जावंत ते तशी शाप घालो तांणी केले ते तेट्टाक ते पुरो म्हळ्यार तांकां चा जावो म्हणून आठवून शाप घालो तो तिच्याने 3 जाण वृंदावनान 2 रूप जावन रबिले मागीर कृष्णा लिहिला सगळं दिकू कसिने भाग्य मेळ्ळें तांकां तशी हें जावन भाग्य मेळ्ळें तांकां तवळी तशी जावन अशी चळरी यो पड्ड जावन येयलोली ती म्हळ्यार धर्माचें एक सिंबळ
पड्डो अशी म्हणून सांगिने तशीच भूमिदेवी म्हणजे गाय गाय पड्डो सगळं म्हणे तेंगा आम्ही तांकां सगळं वर्शीप कोरता जेणे म्हळ्यार तशी गाय सगळं म्हणल्यार आमकां दूद दिता शेण दिता ते ഒരുപാട് കാര്യം आमकां उपकार सिनाळत गायकांनी सगळं दिनशी मारूपणा पड्ड्या दिनशी मारूपणा अशी सगळं म्हणगिने आमगे अंतू असं तशी कांय कोण तिने अशी असूचे वेळेरी ಇವ एक ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಏನ್ ಚಮಚಾನಿಗ ತಾವ ಭಯಂಕರ ಒಳ್ಳ ಪಡ್ಡದ ತಗೇನು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗ್ ತೆಗ್ದಿಕ್ಲಾರಿ ಭಯ ದಿಸ್ತಾನೆ ಏನು ಏನ್ ಚಮಚಾನಿಗ ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದಾನ ಅಲರಿಜ ಅನಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ शब्दकोनू ಏನು संगे इंजन चायनिग सगळे ब्रजवासी सगळं भिन्नी ती म्हळ्यारी ಏನ್ ದಿಕ್ಕು ಚಾನಿಗ ಗುರ್ಬಿಂಜಾನ ಸಿನ್ಯಾಳ ಪಶುಮೃಗಾದಿಗಳಂತೂ ಹಸಿನಿ ಗುರ್ಬಿಂಜಾನ ಸಿನಿ ಗಾಯಿ ये मगिरी ब्रजवासिಗಳಂತೂ हसिन्याळ सगळं तांगे भैयान तांका ये अबॉर्शन भितर जाल्ले आगेली ये जान तशें जान चायनिग तांणी ती गेले म्हळ्यार येयलो अशी भैयान अशी जमचानीग आमकां सगळं भैया येयले कडेन आमी ती करप कृष्णा दिन तांणी ब्रजवासी सगळे तांणी सगळं कुडी जान कृष्णा कृष्णा आमकां रशीची गोरका आमकां भंय दिसता अशें म्हणून सांगिने तवळी कृष्णानी ती गेले कृष्ण सट्टांकय ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಚಾಳ್ತ ಸಟ್ಟಂಗೆ ರಕ್ಷಿച്ചു ಕೊರ್ಚಾಳ್ತ ಪರಮ ದಿವ್ಯೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ್ ಜಾನಸಿಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಟ್ಟಂಗೆ ರಕ್ಷಿച്ചു ಕೊರ್ಚಾಳ್ತ ತೋಳ್ತಾన్ని ते विषमयांचानिक कृष्ण उद्दिलो विषम इल्लेल वेळे मात्रने आम्ही कृष्णा उर्दुका संतोषा टायमारी आम्ही कृष्णाक उर्दुका जानसर कृष्णाक कसं जाले भेदभावना वेगळाली कोणालिगे भेदभावना सट्टांक एकमट हें करचेत कृष्ण तशें तेंच्यानीक आद्यम मागीर आमी कृष्णा उर्दूचे वेळेर आमकां तो विश्वास जावंका आमी कृष्णाक सरेंडर जावंका आत्मसमर्पण कोरका उतरान देहान मन्नान सगळं कोण सभा तोंडान मात्रम आत्मसमर्पण करता कृष्णा म्हाका राक म्हणून आवेश वेळे मात्रम कृष्णा उद्दिल्यान पुरो केदनाय आमी चंग वेळेरी बल्ला वेळेरी आमकां ते अपघड येयले कडेक सगळं आमी कृष्णाक उद्दुका म्हणून सांगता तशी हेल्पलेस जावन आमी उद्दिताय जाल्यार मन्न दवरून आमी कृष्णा उद्दीन जाल्यार तीर्चजायन कृष्ण आमकां रशीचे करतलो म्हळ्यार एक उदाहरण सांगत जाल्यार द्रौपदीन कैरी तुमकां सट्टांके करता द्रौपदी ती जाणे वस्त्रावशेप करचे वेळेरी कृष्णाक तिणें उद्दिने एका तशी अर्ध्या कापड चापणा म्हूण सांगून अशी दोन उद्दिने तेंच्यांनीक येना एक उद्दिने दोन उद्दिने मागीर तिणें हेल्पलेस जाली म्हणजे कांय वाटना आनी कृष्ण मात्र शरण सांगून दोन्ही हात हें करून कृष्णाक उद्दिने उद्दिच्यानीक कृष्ण हें तिका कापड दिने ते सगळं आमकां एक पाडम शिकवू आसा तांचो सगळं मागीर ती कोरका म्हळ्यार तवळी प्रभुपाद सांगता तेंका आमी केदनाय देवान स्मरण कोरका ते शिकेल्ल्या मात्र सांगता अंत भगवद्गीतेंतू एटामते अध्यायंतू पंचश्लोक सांगतिते अंधकालेच्या मामेवा स्मरण मुक्ता कळेवरम म्हणून तो श्लोक सांगता आमी अवसान अंत्यकालाचेरी नारायण स्मरण आमकां जावंका जाल्यार ते वेळेर आमी करूं म्हणून सांगल्यार ते नडन जमना आमी आदमे तोट ताजे प्रॅक्टीस करता रावुका म्हळ्यार देवान नाम स्मरण कोरका मागीर बूक वाचुका प्रभुपादार बूक वाचुका सेवा कोरका टायटी वर्शीप कोरका मागीर देवळां वचुका अशें सगळं करून आमी ते पादेर आसा जाल्यार ते वाटेर आसा जाल्यार मात्र आमकां ते अवसान निमिशम आमी वच्चे वेळेर आमकां ते देवार उडगास येतलो अथवा आनी उडगास येयना जाल्यार देव ते वेळेर आमी शिकेल्ल्यान जोन आमकां हे उडगास करयतलो अशें म्हणून सांगता तवळी तशी आमच्यानीक केन्नाय आमी कृष्णा की आमगेले चांग टायमार बल्ला टायमार आमी कृष्णा उड्डून रावुका भयंकर हंबळ जावन अशें उड्डून रावुका हे संजे वेळेरी ह्यो पड्डो येयलो ह्यो असुर तो पड्ड्या रूप दोन येयला तशी हें जमच्यानीक एक वेळ कृष्णा आली हें जमच्यानीक कृष्णाक हें करू दिमशी मारू जावन येयल्लो तो ते कंसान सांगून पेटयलो हें जमच्यानीक जान्नी ते कृष्णान ताका दोन दिंगुळो एक वेळांच्यानीक दिंगुळो तडली करून सोडलो तो कांय पेतान दूर गेलो ना दुशेरी तो थांग वचून एक लेगीन स्पिडान एक लेगीन पोवपुकान कृष्णा दिमशी मारू जावन दुशेरी तो येयलो तो वळी हें जमच्यानीक कृष्णान दुशेरी तडली केने तिसर वेळांच्यानीक कृष्णान तागेले दोन्ही पांयांक
ते पड्ड्याले दोन्ही पाय्यान धरलं आम्ही कंबळी कपड सगळं फातरीर सगळं उंबळतांची ते म्हळ्यार म्हट फट फट कोण धोर न्हू ते ते पड्ड्याक म्हळ्यार ते अरिष्टासुराक ते हाजेर घान उंबळचे म्हणटच कोण മാർജിൻചാനിക അനിക 10-18 അടി ദൂര ഗാനു ഒറ്റ ಬಿಂದಿನೆ ಕೃಷ್ಣ ते बिंदू चानिक रग सग तोंडांतल्यान सगळं वचून तो पड्डो म्हळ्यार ह्यो असुर अरिष्टासुर म्हणून असुर यमपुरीन गेलो तशी वचून जमचानिक शरिके सांगत तशी तो गेलो तवळी भक्ती विनोद ठाकूर सांगत इति म्हळ्यार अहंगारू नांजल्यारी अनर्थ सगळं मंगिने हे आश्रमारांक रिप्रेझेंट करताय म्हणून सांगता अशी अशी असं म्हण ते धर्म हे देखून ताण विचारची गेले कृष्णान काय करुना ताका म्हळ्यार धर्म प्रदिगंत हे पड्डो सगळं मंगिने ते देखून तो आयलो त्या म्हळ्यार कृष्णांक चर्च गुरु म्हळ्यार दिनशी मारूजा अंत कृष्णांक कोळणान म्हणत अशी सिनाळ आमगेले कुट्टांत सगळं भोवून जाण आसतनी आम्ही भायरचे हे चोवन आम्ही तांकां आसेस करूपणा म्हळ्यार आम्ही तिरमांची करूपणा ती इति म्हळ्यार केन्नाय मी ताजे पटी सगळं कॉन्शियस जावन राबूका इति म्हळ्यार आतां चयल्यार एक वाटण सांगूपा केलेली सगळं कंठी माला घालेली आसतली तिळो केल्लो आसतलो हातां माळ आसतली आत्मार्थन जावन आशिल्ले भक्त हे म्हळ्यान काय ती आम्ही तांगेले ते पेरमाटार सुगून आमकां मना जातले म्हळ्यार कोणाक दाखोवचे आशिल्ले नाल्यार आत्मार्थन जावन आशिल्ले म्हळ्यार तांगेले स्वभाव चोयना फुडें आमकां मना जातले आत्मार्थन जावन आशिल्लो जाल्यार केन्नाय तो हंबल जावन आसतलो सट्टा लेगी चांगरी पेरमाट जातलो सॉफ्ट माइंड जावन आसतलो सट्टांके उद्धरीची गोरका नाल्यार सट्टांके कृष्णा कॉन्शियस तू हाडका अशी सगळं मंगिने एक विचार आसतलो तवळी ते बेगीक आम्ही ट्राय करता म्हणून सांगत आहे तो अरिष्टासुर येयलो कशी म्हळ्यार तागेले मन्ना तू चांग मन्न जावन न्हय तो येयल्लो तागेले मन्ना तू वायट येन जावन तो येयल्लो अशी दिनशी मार्का म्हळ्याले उद्देशान चांग उद्देश न्हय ताका आशिल्लो ते कृष्णा मात्र न्हय ते ब्रजवासीगळ ते तांकां आशिल्ले कृष्णा आले सगळं आळांक ताका दिनशी मार्का म्हळ्याले ते हेंच्यान तशीच आतां आमी हिमालयात हांगा सगळं वताय जाल्यार एकेगेल्या आळांक सगळं दिक्कप असं इतकी ती सगळं कषाय वस्त्रम सगळं घान हे हाजे साफ्रोन ड्रेस सगळं घान बेसनी आसतनी मागीर तशीच हे कंजाव दितनी हे सगळं करतनी म्हळ्यार ती सांगताय हे सगळं केल्लें म्हणून कांय कळपना ते सगळं जामकां जालें म्हळ्यार काळीक सगळें तांत्रीक विद्या हे सगळं आसत तांच्या हातांत तवळी ती मृगां सगळं अशी बली दितनी काळी देवळां सगळं कलकटा सगळं वच्चानीक अशी देवळां वच्चानी दिकीन काळी देवळां सगळं वच्चानीक मृगांक अशी अर्थ करून हे दिता हेंचे मांस हेंचे सगळं ती खांच्या दितनी सत्य सांगत जाल्यार ते तशी कोरूपणान जाली तवळी हे सगळं शरिके सांगत जाल्यार कृष्णा कॉन्शियस जावन तूं येयले परांत आनी तूं कृष्णा बोधा येयले परांत आमकां हे सगळं कैरीन ताजे मुहूर्तम अशी सिने चांग कैरीन सगळं कांय कळना आशिल्लें हे केकूट कशी हे जन्म येता आमी हे जन्म 84 लक्षम जन्म काणूत मागीर एक मनुष्य जन्म मेळटा आमकां आमी हे जन्माक केले आमी येता जन्म आमकां मेळूं वता आमी येतो जन्म कसो म्हणून तीर्मान करता हे जन्मांत हे सगळं ഒരുപാട് प्रभुपादाल बूक सगळं वाचून जावंत आमकां हे सगळं मनान जालें मागीर चाय पिवप ना हे करप ना तांकां तशी न्हय सगळं तरातील सिने हे आसताले म्हळ्यार थंय वेश सगळं चांग कोण घालून भोंवतनी म्हळ्यार सिगरेट ओडितनी चाय पितनी भस्म शिकेने नासतने सगळं आसतने गोंटेक व्हडली रुद्राक्षा माला सगळं घालेली आसतली म्हळ्यार एक्चुअली तांगे स्वभाव चोवन आमी मना करपा गेले कैरीन जवळी धर्मांक चारी खांबे सांगताय इथे कितें सत्यम दया तपस क्षमा म्हळ्यार चाली येंत आसलें केदनाय आलोची करूका
आमकां एक अहंकार म्हणा फुडेची जी आमकां एक पदनम म्हळ्यार एक कोंडाम पोडूत वता अशें म्हळें आमगेले मनान केद्दां अहंकार येता तगुळे मीच ते ना कोरका देना तगळीच ते ना कोरका देना देवा तशी दिसोमच्या पणा म्हाका म्हूण देवा लेगी आमी पांय पडून अभ्यर्थने हंबळ जावन सांगू दिलेंत मागीर केदनाय चोयल्यार गुरू आनी कृष्णा आमचे लेगी केदनाय दय आशिल्लो आसतलो तो एक विश्वास आमकां केदनाय ती सांगल्यार आमी ते विश्वास आमी उरकिलो सोडूपणा मागीर थोडे जाणां अशे मायावादी असो सांगताय की तशी कांय सांगूचे कांय दिना कितें म्हळ्यार आमकां एक जल्म तसो हे जन्मांत आमी संतोशी जाले ना जाल्यार ह्या गोश्टी करून हाडची पडची करून आमकां जिवीच्या या नाजाल्यार हे सगळं सबात सांगताय तूं वय नारायण आमी नारायण आमी सगळं देव आनी ताज्या गळत देव ना अशें सगळं म्हणटा ती सांगताय एक्चुअली तशी नाही म्हळ्यार कैरी कृष्णा बोधा येन जाल्यार मात्र तांकां सगळं मनान जातालें म्हळ्यार सांगत प्रभुपादान सगळं कुटकायरी विशदन जावन कशी म्हण सगळं बुकार सगळं बरोवन मनाक दितालें तेवढे केदनाय आमी चोवका जाल्यार न्ही ती म्हळ्यार हे अनर्थांतू नाजाल्यार हे अहंकारांतू पळोवन ताजे लेगी वचून तिने चोवका अहंकार तिने आमकां अहंकार येवन तिने आमी प्रत्येक चोवका दिलें मागीर तशीच आमी व्हडलांक रेस्पेक्ट कोरता हांव व्हडलो हांव विद्यार्थ्याक रेस्पेक्ट कोरता जाल्यार ഒരുപാട് കഴിവ് സിന്നാണ് സകസി എക്കെ കഴിവ് എക്കെല്ലാം പലതരത്തിൽ थोडे जाणांक गीत म्हणूक थोडा बूक बरोवच्याक नाजाल्यार भजन करूक अशी पल കഴിവ് सगळं दिकना फुडें आमकां उदगास आमकां कोणाक कृष्णान दिवचें तें सगळं केल्यां सगळ्यांक एक म्हटो കഴിവ് दिना देवान केल्यार यें की चोवंत कृष्ण दितलो तशी जायना फुडें आमी ताका सगळं रेस्पेक्ट करू चोवंका तेंचो सांगताय तो हे शिशाष्टकान सांगताय न्हय ते तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरी म्हळ्यार हे केदनाय आमी भयंकर हंबळ जावंका वृषा म्हटल्यार सहनशक्ती अशी जावंका आमकां मान दिल्लो ना जाल्यार आमी बाकील्याक मान दिवच्या चोवंका आमी प्रदिश्य करूपणा मान अशी म्हळ्यार बहुमान तांणी दिवंका अशें म्हूण आमी प्रदिश्य करूपणा केदनाय हरिनाम कीर्तना आमी कोरका तशी कोरका म्हूण चैतन्य महाप्रभू बरें शाश्टकांतू सांगीन आसा वगैरे ते सगळें जावन कृष्णान ताका सगळं दिवशी मान जावचे आनीक कृष्ण तिगेने संतोषान गोपी मारायली गेयलो आनी असा डान्स खेळकान म्हूण सांगून भयंकर संतोषान कृष्ण येयलो ते कृष्णाने हें करचें आनीक चार सुगून ताका पुष्पवृष्टी सगळं घाली देव मारायली सगळं डेमेगोड्स सगळं पुष्पवृष्टी सगळं केली भयंकर संतोष जालो तांकां यश लाळाक हें केलें तुका म्हळ्यार ज्यांनी ते गोपी मारायलींचे आनीक गोपी मारांक ते इश्ट जालें ना म्हळ्यार गोपी मारे तोंड गुंडान रबिनी इति पासून तूं धर्माचे हें जावन आशिल्लें न्हय पाड्डो ताका इत्याक तुवें अशी दिवशी मारलो म्हणून तांणी निंगिलें तवळी कृष्णान सांगिलें तो धर्मा हे हाजेर न्हय आसा तेंदुगून तो एक असुर तेंदुगून तो आमकां दिवशी मारलो अशें म्हणून सांगिलें आमचे लेगीत गोपी मारा तशें सांगल्यार तूं सगळं तीर्थांत वचून नांव येयल्या मात्र शुद्धी जातलो तेंदुगून तें नांव नियो तें जातरी आमचे येयल्या पुरो अशें म्हणून सांगिलें राधा राणीन गोपी कुमारान सगळं करून सांगिलें तवळी ते बेगीत जाणे ते शेरी अशें म्हणून कृष्णान सांगीन न्ही कृष्णान हाणें अशी ते असुरान हेंचे वळेर पायन सगळं ते भुमीर हें कोण चावटी कोण सगळ्यांच्यांनी तांकां सगळं फोंड सगळें जावन तशी जावन आशिल्ले वळे तांकां एक ते पावल पाय्या पावल हें व्हरलें कृष्णान पाय्यार पावल अमृती कोण दोन जाणच्यांनी तांकां एक तोळ सरी जावन एक फोंड सरी जावन हेंच्यांनी ഒരുപാട് नदियो सगळं अशी तेंच्या कृष्णान हें करून संगीने अशी आवाहीच करूंक जाय न्हू अशी नदी सगळं हेंका म्हणून अशी संगीने तवळी एक नदी तेंच्या आरामाने कृष्णान मना विचारची गेल्यार सादी जान काही दिवस कृष्णाक तुझं बार शक्ती असं कळीव असं ऐश्वर्य असं सगळं कुठे असं तवळी कृष्णान येयली हांव सिंधू नदीत हांव गंगात हांव यमुनात हांव कावेरीत
लवण सागरांत सागर ओशन तेवे भितर सगळे हिने मागीर पुष्कर तीर्थांत म्हणजे एक अशी येता गोदावरीत यमुनांत सगळं म्हणून सांगून एक नदी सगळं येणे मागीर धाम सगळे येणे हें जेंच्या आनीक सगळे ते तोळ्यान भितर अशी ते फंडांत अशी आमी प्रवेश जाताय म्हणून कृष्णाले अनुवाद म्हणून ती सगळं प्रवेश जान तशी जान हांगा एक कृष्णाकुंड म्हणून श्यामकुंड म्हणून सांगून एक तोळन जालें कृष्णाने तिगेने तांतू भितर गेल्लो कृष्ण नाल्लो चांकून शुद्धी जावन सगळं येयलो आमचे लागीं त्यावेळी जेंच्यांनी कृष्णान सांगिनी ते हांव शुद्धी जालो आनी आतां तुमी आमकां नकवे तुमी तागे सायडन रब्बिनी कितें म्हळ्यार तागे सायड रब्बीन देखून तुमी शुद्धी जावंका जान सच म्हणून सांगिलें तवळी इथे जेन्ना म्हळ्यार तवळी ते बेगीते आमी तोळां करूश म्हणून राधा राणीन सांगून थांगा एक पया पावले सिलकड़े पोंडुसरी सिलकड़े वचून थांगा वचून तांणी गोपी कुमारांनी राधा राणी सगळं कोण वरांबून तोळें करूं जान सगळं जांच्यांनी हे कृष्णा कुंडांत आशिल्ले एक दिव्य मूर्ती जान आशिल्ले हांगेले सगळं हे नदी म्हळ्यार सगळं हे प्रतिनिधी जान आशिल्ले हाडून शिवपंगीच्या कृष्णान ताका दिलो येयलो भायर जेंच्यांनीक राधा राणीले वचून सांगिने आमी येवूं सगळं हे तीर्थांत सुगून राधा राणीले तोळ्यांत भितरी आमी येवून आमगेलो आग्रह तो म्हळ्यार राधा राणीक जोडी सकून उमेन सगळं रब्बना फुडें हातून आमच्याक सगळं आमकां अनुग्रह दिवंका तशी हेंच्याक म्हूण ती हंबळ जावन रिक्वेस्ट करता राधा राणी लेगीत आमकां हे अंत भितर हेंच्याक ते सांगच्यानी राधा राणी संत एक हांसून कृष्णाक चोयली कृष्णा चोवन जेंच्यांनी मागीर समज दिली ओके शेरी यो आई म्हणून सांगिलें तशी जेंच्यांनी कृष्णाले ते श्यामकुंडा सुगून एक ते उवारींचे म्हणटा सगळं उद्दाक भोरून राधाले ते कुंडांत सगळं तेंच्या आरांभिलें तशी तेमी राधा कुंड जावन अशी भोर उद्दाक सगळं जावन जालें तातूंत तिमी सगळं नानी सगळें हें जालें त्यांनी रासा डान्स सगळं खेळूंक हें केलें सगळं हें केलें हें सगळं जावन जाल्यार तवळी राधा राणी सांगिने कोणेय जाल्यार अंतू हे श्यामकुंडायन म्हाका ती भयंकर प्रियपट्ट जन आसतनी तशीच राधा कुंडायन नमचाळ नाले राधा कुंडा हेंचाळांक म्हाकाय प्रियंत आसतने म्हणून कृष्णाने सांगिने कृष्णाक प्रियम राधा कुंड राधा प्रियम श्यामकुंड दोगांक ते दोगे जाणांक ते भयंकर इष्ट जालें श्यामकुंडनीक राधा कुंड जालें मागीर कोणाकय सगळं दिवशी मर्ची म्हणून सांगिने एक चांग कांय दिने ते एक आयडिया जावन आसीन कांय दिने चांग कांय दिने केन्नाय मी कृष्णाक हंबळ जावन एक्सेप्ट करचें आमगेले मर्यादा म्हणून सांगिने तशेंच जवळेर आतां एक परीक्षिताल कथा काळान चोवया परीक्षित महाराजा एक दिसा अशी नायटा रानांत अशी नायटा गेलो ഒരുപാട് ശിവചുഞ്ചാനിക്ക് ഭയങ്കര താളസുഖം സഹജാനിക്ക് സംഘ ആശ്രമ ദിക്കിനെ शमिका महर्षीचे आश्रम दिकीने तवळी तो महर्षी जाल्यार ज्ञाना ऋषी बेसलो तो कांय जाणा जाल्यार वचून म्हाका उद्दा जावंका म्हणून 2-3 वेळ निमगिने तो कांय उरलेलो ना दोळो तोरण केलें ना देखून परीक्षित महाराजा कोप येयलो कोपेंच्यानी तिगेने सांगे सोरपा हें आशिल्लें मोरून पळयलें सोरपा देह आशिल्लें तें काडलें हागेल गुंटे गेले वाळान काडून गेले आनी गेलो तवळी ताका शाप मेळ्ळो ताका परीक्षित महाराजाक शाप मेळ्ळ्यान मागीर गंगा तीरार वचून तवळी शुक महर्षीन हें सांगून दिलें भागवत सांगून दिलें इति कोरका आगे 7 दीस तसे तवळी इति कोरका कशी आमी जीव जावंका कशी कोणा भुज्जुका सगळं मागीन कायरी तशी भागवत सांगून दिवन आत्मसाक्षात्कार मेळ्ळो ताका तवळी सगळं कुठे पेश्ट केन्ने हें आयकुच्यांनी सगळं कुठे पेश्ट केन्ने तेंचा आमकां भयंकर कश्ट जालें आमी भौतीक लोकां सुचे वेळार आमकां कांय पेश्ट करूं दिसना सगळं आमी मनान सांगतली म्हाका तें नाका सगळं म्हणून सांगून हिंगेले कडेन चांग सारी दिकिली नाल्यार चांग आयदन दिकिने नाजाल्यार तागेली सारी चांस ती एक म्हाका मेळ्ळ्या ती ना अशी म्हूण आमगेलें मन आसतालें तें केन्नाय
एस्पेशली बायलांक ते चड जावन आसताना एक उपेशी करूंक भौतिक जिवितांत न्ही उपेशी करूंक ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ तशी जावन कृष्णा लेगी वचून आमच्यानीक आमी केदनाय ये श्याम कुंडई राधा कुंडई सगळं संगीने गोलोक वृंदावन आसिन्ने ये सगळे तनी डिटोत ये हंगा कोणते वृंदावन संगीने हंगा आसिन्ने सगळं नदी यमुना नदी गंगा नदी श्याम कुंड राधा कुंड सगळं कुठे साधने सगळं कुठे हंगा सिनेची ताजे येंत एक पजांत हंग येनेस तवळी आमी ये श्याम कुंड राधा कुंड सगळं हंगे इमच्याक एक ये एक कारण जावन आशिल्ले कोण की ये अरिष्टासुर आनी बृहस्पती तांकां आमी केदनाय नंदी सांगता नाजाल्यार हे दोन कुडकायरी आमकां मेळूंक कश्ट आसतले आशिल्ले मागीर तशी सुचोवलेली एक दिसा कृष्ण हांगा भयंकर संकटान बसला हांगा तवळी राधा राणीने वचून निमगिने इत्ती जेन्ना कृष्णा तूं इत्या अशी संकटान बसला अशें म्हणून राधा निमगिने राधा राणी निमगिने राधा राणी निमगच्यानी काय ना अशी म्हाका अशी विशमन दिसता हे भौतिक लोकांत अशी ഒരുപാട് ആള് अशी ती अशी कोण कष्टपट्ट जाताय केद्दाणकी तांकां आनीक एक चांग बुद्धी दिसतली म्हाका तिरिंजान चमच्या केद्दाणकी दिसतानी आमगेले गोलोक वृंदावनांत केद्दाणकी तांकां एमच्याक जाताने ते इतकी करप तांकां आमी म्हळ्यार कायरी मोर्त तांगेले कश्टपाड देखून म्हाका संकटान दिसता अशें म्हणून कृष्णान सांगिने तवळी राधा राणीन सांगिने कृष्णा तूं भशमी जावंक नाका ते ताजी रेस्पॉन्सिबिलिटी ताजे उत्तरवाद ताजे ते हे हांव काडिने इट म्हळ्यार हांव चोयन तें कायरी तूं भशमी जावंक नाका अशें म्हणून सांगिने तशी राधेले कृपन नाल्यार राधेले मर्सीन आमकां आचार्यमारे गुरुकम्मारे सगळे येवन आमकां सगळं जावंक दिलें म्हणटा शिकोवन तांणी सांगिल्लें म्हणटा आयकून जाल्यार आमकां कृष्णा धामांत वचच्याक जाता जाल्ले तशी तर आमकां जातालें अशें वचच्याक राधे दयना तिन्ने कृष्णा लेगी वचच्या जमना राधा सांगता यो आळू अमके म्हणटा करता तो साधन करता सगळं करता डायटी वर्शीप करता चॅन्टिंग करता बूक वाचिता सगळं चांग आळतो अशें म्हणून सांगता एलिजिबल तर अशें म्हणून राधेने एक वाक सांगीन जाल्यार मागीर सुप्रीम हायकोर्टान सांगिल्लें म्हणटा मागीर ताजे पडटा तो कांय अपील ना कृष्ण तवळीच एक्सेप्ट करतलो तेन्ना राधे आमी चड संतोषीची करूंक जाणू श्रद्धेची करूंक अशें म्हणटा आमचो सगळो आमकां मनान जाता मागीर हे प्रभुपाद सांगता इतलें म्हळ्यार प्रभुपादान कैरी आमी काण चोयल्यार आमकां मनान जातालें इतलें म्हळ्यार प्रभुपादा एक 70 वर्ष 69-70 वर्षांनी आमच्यानी शिरके सांगतल्या वेस्टर्न कंट्रीसांत वता इतली पासून वता म्हळ्यार गुरून सांगिने आमी हे सांगत इत्या म्हळ्यार आमी गुरून सांगिने आयकुका कृष्णांक गुरू राधा हांकां सगळं आमी तांणी सांगीन सगळं आयकून हें केलें जाल्यार आमकां तशी चांग जातालें म्हळ्यार बेगीत हांव सांगता कितें म्हळ्यार 70 वर्षांनी आमच्या गुरून सांगिने तिगी वेस्टर्न कंट्रीसां वचून चैतन्य महाप्रभूने हे नाम संकीर्तनम हें कोरका अशें म्हणून सांगिने मागीर लास्ट मोर्चेक 2 आळचे मोर्चां भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान सांगिने गुरू प्रभुपादाल गुरून सांगिने ती म्हळ्यार तुका केदनाय पुणे दुड्ड जाता जाल्यार तूं बूक प्रिंट करून दिंका बूक प्रिंट करून सकाळी दिंका म्हणून तें केदनाय म्हणना तसं म्हळ्यार गुरू स्मरण केदनाय जावंक गुरू स्मरण आसा देखून तशी गुरूक सेवा कोरका म्हळ्यार मनाक केदनाय आसा तशीच आमच्यांनी 2-3 अध्याय 2-3 स्कंद बूक बरयले भागवता बूक बरयले तांगा वृंदावना येन 50 वर्षांनी आमच्यांनी गृहस्था हें सगळें सोडलें घर सगळें सोडून भयंकर प्रयास आसिंत भौतिक जमचाळांक गृहस्थाश्रमी जावन आशिल्लाक घर कडकारांक सोडूंक भयंकर विशमंत प्रभुपादान कैरी आमी आलोवची गेल्यार आमकां दोळ्यांक उदक येता तें सगळें आलोवची गेल्यार तशी जावन
घर सगळं सोनू वृंदावनाने येणू बुक सगळं भरलेले ते 3 बुक एक टंका पेटी 40 रुपये आहे सगळ्यांत जलदूता सांगितल्या अजेरी वता ಹಂಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವಚ್ಚ ತೆವಿನ್ ಸಂಗ ದೋನಿ ತಿಜನ್ನೆ दोन वेळा हार्ट अटॅक येणे जलदूता अजेर दोन ते सगळं कोण ऋषीची गेने कृष्णाची चहा विश्वास असं प्रभुपाद तशी जाण कृष्णानंतर ऋषीची गेलं म्हणून प्रभुपादाची संगता तशी जाण थंग गेलो थंग वचून जाल्या रीतीची स्थिती काय कळना कोण परिचय करिना हे करू गेले तांकां काय हाजे पटी काय कळना तशी जावन थंग वचून जावन थंगा क्लायमेट गेले ते अंगाच्या मटणी हे वर्ष नेलेले उळेरी समाधानेन रस्ट कटचे उळेरत प्रभुपाद अशी वतात हे त्या गुरुला आज्ञा അനുസരിച്ച് കോർക്കാന്നാലേ ആമി പാലിച്ചു കോർക്കാൻ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಂತ ಬತ್ತ ತಂಗೋಚು ನಾನು ತುತುರು ಕಷ್ಟಪಾಡ ಕಳೆ प्रभुपादान सांगोच्यानी सगळं हिप्पीगळत त्याने सगळं सांगल्यार ऐकून ते हे सांगल्या म्हणटा कंजाव ते सूरू सगळं पिवीन अशी पडता नंतर तांकां हाजेपटी चैतन्य महाप्रभूने हरे कृष्णा मंत्रुनी सांगून दिंच्या गेले तांकां तेंकाय मत्यांचे उरना तशी जान ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് जान तांकां सगळं हें करून प्रभुपादान सांगोच्यानी रब्बूच्या घरकड दिल्या कशी म्हळ्यारी फ्रिजां भितरी हे मांस मुसळी हे सगळं दोबरच्या घरकडत राबून आशिल्लो ഒരുപാട് विषमिजेलो प्रभुपाद ते वेळेर सगळं मागीर हांगा सगून जावन एक केल्यान सगळं उदरची कोण हें केलें इथे तांकां सगळं हरे कृष्णा मंत्र सगळं सांगून दिवन ते जाणां सगळं डिवोटीज सगळं कोण जालें जाल्यार प्रभुपादाक जाय जाल्यार ते एक दोग जाणांक नाल्यार एक 10 जाणांक डिवोटीज कोण जाल्यार शेरी गुरून सांगिने हांव केल्लें एक 10 जाणां डिवोटीज गेले आनीक गांवां वच्चा वृंदावना वचून सुखान रबुया ना तशी न्हय केल्लें न्हय 10 वर्षां लेगीन थंगा रबून एकेकडे वचून एकेकडे इस्कोण स्थापित करून ലെക്ചർ दिवन ബുക്ക് बरोवन ടിവിയിലും ലെക്ചർ दिवन अशें सगळं ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് കാണുत मागीर 108 देवळ हांगा एक देवळ करू वचाक आमकां बुद्धिमुट्यो कळटा हांगा उतुरकी कष्टपाड आसा ते एक इश्यूज सगळे एक स्थलापती सगळे इश्यूज सगळं सॉल्व करून उतुने सॅक्रिफायस केन्ने असं प्रभुपादान हे सगळं आमकां एक पाठ आमकां जालें अशीच हें सांगिल्लें म्हणटा नारदू अशी सॅक्रिफायस केले तर नारदू मागीर अक्रूरा मागीर वसुदेव सगळं हे सगळं इतकेन म्हळ्यार साधारण पंडे सगळं अशी संघ पसिल्लें चॉक नारदाजी उलयत नारदाजी उलय म्हळ्यार इतकी अंगसीन वचून थंग वचून सांगून दिवप तवळी आमी सगळं पंडे सगळं शियालीचे नारदापती अय्यो हयचे नारद येता अशें म्हणून संघ पसिल्लें इतलें म्हळ्यार नारदाक अशी ताजे वयली म्हळ्यार आतां तो तें सगळं मनान जाता इतली पसून हें सगळं सांगिल्लें म्हूण कृष्णाबोध आयले प्रांत इस्कोण आयले प्रांत शरिके हें सगळं प्रभुपादाल बूक सगळं वाचून शरिके सांगत जाल्यार एक एकूट कायरी मनान येता नारदान सांगिनी तें कंसाली गेल्यानी सांगिने इथे हे हे कृष्णुनीक बलरामू हे ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಅವಲ್ ಪೂತನೇ ತಂಗತ ವಡ್ಡತಾಯಿ ಜಲೇರಿ ನಂದಗ್ರಾಮಾಂತ ವಡ್ಡತಾಯಿ ಜಲೇರಿ ತಾಂಗೆಲ್ ಪೂತನೇ ಶಿರಿಕೆ ವಸುದೇವಾಲ್ ಪೂತ ಶಿಮಸಂಗಿನೆ ते त्या संगीन म्हळ्यारी आद्यम बहिणी वर्दी कोंदीची देवगी वर्दी कोंदीची वळेरी अशी थारवच्चे वळेरी अशी एक अशिरीरी ऐकिली इति म्हळ्यारी हे देवकीले 8वा मत 8व पूत तुका दिमशी मारू असेल जावन येतलो अशें म्हण आयकुच्यानीक तवळीची वाळ उरिकेने म्हळ्यार हें कळ्ळेनीक देवकी मारू गेलो तो वासुदेवान सांगिने नाका मारका नाका चेड्डू आम आंडीन तिका मारनी तिका एरी अशें म्हणून गिने शेरी म्हणून सांगून सोडलें तेशी जावन एक चेड्डून आमच्यानीक कृष्णांक कंसालेगी हांडीने वासुदेवान एका आलेची कुंचोंका आदेची चेड्डा हांडीने ताका दिमशी मार तवळी अशी ഒരുപാട് വിഷമം ദുഃഖം सगळं अनुभवसिने तांकां दोगांक थंगा हे संकाळ घालून मांदून सगळं जैलान घान सोडलेनी तांकां तशी जावन ते नेमच्यांनी तवळी कृष्णान नारदान वचून अशी कंसाली सांगीन न्हय तवळी कंसाक हे नारदाक सांगून जेमच्यांनी कंसाक भय जालें हे दोगे जण जीव जावन असं म्हाका हें करतले म्हणून
तशी जाल्ले जाल्यार नारदान इतली पसून सांगीन ते म्हळ्यार कृष्णाक हेल्प करूं जांत, कृष्णा सहाय्य करूं जांत. म्हळ्यार कृष्णाक तें जाल्ल्यार कृष्ण हांगा मधुरे येवन जावन कंसाक दिवशी मारूंक जातालें तें लागून सांगिने. तागेन तें चांग मन्न तें मन्न तो कृष्ण चयतलो. कृष्णा सांगता न्हय भावग्राही म्हळ्यार भितरच्या मनात आमकां इतली आसा म्हळ्यार तो कृष्ण चयतलो नतना भक्तीन स्नेहान ते भक्ती तें सगळें तो चयतलो. तेवळी तशी सांगून कृष्णा संतोष जालो. कृष्णा आपली संतोष पिची करूं नारदान तशी सांगिने. तेवळी तशीच वासुदेवाक संतोष जालो म्हळ्यार तांकांय आतां मोजना मेळटालें. हें सांगिल परांत कृष्ण येवन कंसाक दिवशी मारून हें जातालें म्हळ्यार हें जालें. तशी जावन आसचे वेळार हे कंसा जेवली ती म्हळ्यार पुणूय एका कळ्ळी व तें हें सगळें आसा जाल्यार तेवळीच तांकां कशी युद्ध सगळं करून तोळपिची करून तांकां हारवून तो आमगेले तागेले वर्दी तो हाडटलो. आनीक तांकां इतली करतलो म्हळ्यार तांचे घरांनी ती सगळं कायरी करोवया म्हण. तशी हे अक्रूरा कंसा कुटांत आशिल्लो म्हळ्यार ताजी कुटांत आशिल्ली. तशी आमच्यानी जाल्यार सांगिनी अशी अमकी म्हणटा कृष्णा वचून तूं तांकां वृंदावना वचून दिवशी मारून येवंक आसा म्हूण सांगून अशी आदमे पेटयलो. ते तशी तर कृष्ण म्हणटा ते वच्चे वेळार त्या अक्रूराक चांग उतर सगळं सांगून स्वीट जावन अशी उतर सांग चांग उतर तुका म्हाका तुजेर चा इश्टांत तूं चा विश्वासीत सगळं म्हणून एक एकूट भितर तें ना जाल्यार तें बल्ला वायट मन्न दवरून हें सगळं सांगता. भायर चयल्यार चा घडची उत्तर सांगता कंसू. तशी जावन कृष्णा हें करूं जा हांगा वयच्यानी सांगिने तुका आमच्या ह्यो रोत दिन अशें सगळं म्हणून सांगिने. एक रोत दिल्लो तो नवो रोत तो आशिल्लो दिल्लो कृष्णानी काडू जावन. तशी सत्य सांगत जाल्यार कृष्णाक हाडू वचे वेळार अक्रूरात मनात भयंकर संतोष आशिल्लो. म्हळ्यार जेव्हा म्हाका कृष्णा चोवयात म्हणून थंयसर राती ताका न्हीद पडली ना. म्हळ्यार फाय म्हाका कृष्णा दिकुयात न्हू फाय म्हाका कृष्णा दिकुयात न्हू म्हूण ताका तूं सबार इश्टांत कृष्णा आलेली. तशी जावन अक्रूरा वता कृष्णा आनी बलरामाक कोण हाडू जाय. सत्य सांगत जाल्यार ब्रजवासी लागीं चुकून ताका माती करूंक सगळं कृष्णाक थांग सुकून हाडता म्हळ्यार एक वेश्म आसता तांकां सगळं वेश्मन जाता म्हणून कळटा जाल्यार तें सगळं कृष्णा जाल्यार संतोशा जावंक जांत. कसलीय सेवा म्हळ्यार आमी ती सेवा आमी करना ही सेवा आमी करना हें म्हाका स्वल्प बुद्धी मुठत नाजाल्यार म्हाका पयली सेवा जाल्यार पुरो आशिल्ली ही आशिल्ली ही म्हाका कळना तशी आमी सांगूपणा. कृष्णाक संतोष पिची करूं कसलीय सेवा आमी स्वीकारची करूं काय म्हणटा आमचो सुगून आमकां एक पाठ शिकूं असो अक्रूरा सुगून म्हळ्यार अक्रूरा कृष्णाक संतोष पिची करूं म्हळ्यार कृष्णान तशी हें जाल्यार मात्र कंसा दिवशी मारून तागेले अम्मा बापाक रेशीची करूं जातालें. बागसिलां सगळं रेशीची करूंक सगळें जातालें. कृष्णाल धारण येती म्हळ्यार कंसाल धारण येती म्हळ्यार कंसूय ती विचारची करता ताका दिवशी मारका ताका दिवशी मार ताणें येयले कडेन ताका दिवशी मारूं अशें अरेंजमेंट सगळं भयंकर शूड अरेंजमेंट सगळें केलें. इतकें केशी रबयलो मागीर कुबेले पिडा म्हणून व्हडली हस्ती तिका रबयली. मागीर चाणूरन चाणूरन तशी आशिल्लें. मागीर मल्लमारी मल्ल युद्धम करूपती जाल्यार चा व्हडलो आळ सगळं आसा मुश्टीगन सगळं जावन सगळं रबयलें. तेवळी कंसाल धारण येती म्हळ्यार थंय सगळं मोरून वता न्ही हांव काय मोरना हांव केन्ना अशी आसतलो म्हाका तांकां सगळं दिवशी मारून जाल्यार म्हगेले मुखार आशिल्ल्या ऑब्स्टिकल्स म्हळ्यार तडसां सगळं वचून जाल्यार म्हाका सुगान जीव जेयात अशें म्हळ्यार धारण आशिल्ली. त्या नाडांनी आमच्या कैरी वे केल्यो न्हय तशी आशिल्लें हें जावंत आशिल्लें. तेवळी तशी ഒരുപാട് പ്ലാൻ ഗാന്ത കൃഷ്ണ तेवळी सांगत इति म्हळ्यार शരിके सांगत जाल्यार ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः म्हणून सांगता. कृष्ण सांगत इतें म्हजी लेगीत कशी कोल पेरीमार जाता म्हळ्यार खंयच्या अळवांत म्हाका स्नेह जाता नाल्यार हें करता तेच म्हणटा हांव ताका ताजें प्रतिफल जावन दितलो म्हूण. तेवळी वायट मन जावन आमी कृष्णाक कितें करता जाल्यार तेच म्हणटा अशें न्हय आमकां कृष्णाक पश्चाताप काय ना जाल्यार तशीच आसतली. तेवळी आमी चांग मनान चांगाजान सगळं हें करूं चोवंक म्हणून तो सांगता. आतां पश्चाताप ना म्हणून सांगी जाल्यार थोडे जाण निमतानी तशी जाल्यार कौरवाक रेशीची करून तेणे पांडवा इत्या रेशीची गेले तांगेले भागार रबिले ते इति बसून म्हणून निमतानी
पार्शालिटी ना म्हणून सांगितलं ते ती पासून निघितने तशी सांगून जाल्यार पांडवमारी केदनाय धर्माभागात धर्म चवंत जीव जतनी कौरवर तशी नाही ते धर्माक एदिर जावन ते करताय ते देखून तशी तांकां दिसता तांची लेगी तशी केन्ने म्हण धर्मा सायड आता केदनाय कृष्ण बदल कृष्ण अर्जुन सगळे तवळी आमकां कशी जाल्यार आमगेले सहाय्याक कृष्ण केदनाय आसतलो म्हणून उरच्छ विश्वास आमकां मागीर वैष्णवर गुरु हे सगळं आमकां तांकां सगळं आमी रेस्पेक्ट हे सगळं कोरका आमी शरीक सांगत जाल्यार पले पले तടस्सम येताने आमगेले इथे मुखार सगळं विषमं सगळं येताने आमकां आतां इस्कोणांचे उळेरी म्हाका जाल्यार हांगा सगळं भयंकर तडस्सम सगळं आसता हें सगळं कशी जेन्ना म्हणून गेल्यार म्हाका कळना देवा दया आनी गुरू कृपा मात्र आतां भितर हांगा भितर पाविनी म्हणून म्हाका जावं रच्च विश्वास आसा प्रभुपादाची एक दिसा अशी सांगता अशी खंयची एक जीबीसी मिटिंगा वच्चानी कितें होल वर्ल्ड सगळं येयनी येयनी सगळं प्रभुपादांच्या ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಡೋ ಜನ ತೊಳಂಗ ಭಯಂಕರ ವರ್ತಮಾನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ सगळं सगळं तेंच्या निंगिने तुमकां दोन कुटकाय आम तुमच्या निंगिता म्हणून निंगिके प्रभुपादान इतकी एक तुम्ही हे परमदिव्योत्तम पुरुषन कृष्णोत मनुष्य जाताय वेम निंगिनकी वय मुसगिनकी अरे कृष्णाक लाव करताय तुम्ही म्हळ्यार तुमकां कृष्णा हें करूं जातलें म्हूण निंगिनकी जाता सांगिनकी अशी ऐकीन लेक्चरान तो आमी ऐकीन अशी जी दवळी कृष्णाच्या आमकां जावन आमी इथे जाल्यार करताय जाल्यार हे सांगताय इथे उणे काय जाल्यार सन काय जाल्यार कृष्णा बोधांत येवन आमी केन्ने जाल्यार ते कृष्ण केदनाय उडगास दवरतलो सभाव एक तुळसी दळ दवरल्या पुरो नाल्यार एक फूल दवरल्या पुरो नाल्यार कृष्णाच्या आमकां जेन्ना कुकींग करचे वेळार आमकां ती करूं जायना नाल्यार आमकां कळना नाल्यार सभा एक स्पून काण दिल्या पुरो ते सरी कृष्ण हे करतलो अशें म्हणून तांचो एक प्रभाद एक कथा सांगता अशीची पटपटान एक दिसा अशीची देवळांत अशीची एक दिवली लावन दवरली फंक्शन आसूचे वेळेर सगळं तवळी बुद्धियोगा पटी सांगूचे वेळेर प्रभुपादाची सांगता ती दिवली लावन दवरचे वेळेर एदिगड जेंच्यानी ती दिवली सुंच जेंच्या वता सुंच जेंच्या म्हळ्यार हे जावन ती हे वा ती खल्ला येता ते हे जावन तरला ताणे एक बिंदू रयलो ते बिंदरान विचारचे की इतने आमचे साधन हे अशें म्हणोन न्ही थंगा गेले न्ही ग ते वातीक अशें करून धरलो तोंडांत अशें करून धरचे न्ही ती वा ती तळ्ळी जावन मुखार गेली मुखार वयच्या जेन्ना छांच्या उजवाडान ते जोडू आरंभिली तवळी ते जेन्ना देवाक ताणें एक सणाचे हें केलें सेवा केली ती सेवा करच्यांनी ताका तुतलेंची मोक्ष मेळ्ळो सण काय रिमोचोंक काय नाका आमी जाणटे नेणटे सगळं केल्यार सरी आतां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून मंत्र आमी जाण म्हळ्यार नेणटो म्हळ्यार ताका फल आसा ताजे अर्थ मना करून आमी म्हणटाय जाल्यार ताका चड फल ते बेगी प्रभुपाद सांगता आमी चौंकून लिफ्टार पयनून नाल्यार लिफ्टार वेचोळे चौंकून गेल्या संतत पंपते न्ही ते लिफ्टार गेल्यार आमी सरा पंपते न्ही अशी म्हणटा सांगून दिता तशी आमकां तसगून ഒരുപാട് പാഠം സിക്കു ജന്നെ അശി എന്തുക്കുന്നു मागीर हे राधाकुंड ती सांगुच्यानीक हांवें सनूची एक गीत लेगीन म्हणटा म्हाका भितर गीत कांय कोणा मुखार म्हणलो ना म्हाका कळना बी हांव गीत शिकिल्ल ना जाल्यार म्हाका ते राधाकुंडा पटी सगळं आतां हे चड जावन हे क्लास काडका देखून शिकुच्यानी म्हाका एक तालपेरेन देखून एक गीत म्हणून हांव राबयता हरे कृष्ण राधा कुंड तट कुंज कुटीर राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत यमुना तीरा गोवर्धन पर्वत यमुना तीरा राधा कुंड तट कुंज कुटीरो
कुसुम सरोवर मानस गंगा, कुसुम सरोवर मानस गंगा, काळिंदी नंदिनी विपुल तरंगा, काळिंदी नंदिनी विपुल तरंगा, राधा कुंड तट कुंज कुटीरो, वंशीवट गोकुल धीर समीरो, वंशीवट गोकुल धीर समीरो, वृंदावन तारो लतिक बनीरो, वृंदावन तारो लतिक बनीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीरो, खग मृग कुल मलय बताय, खग मृग कुल मलय बताय, मयूर भ्रमर मुरली विलास, मयूर भ्रमर मुरली विलास, राधा कुंड तट कुंज कुटीरो, वेणु श्रृंग पद चिन्ह मेघ माला, वेणु श्रृंग पद चिन्ह मेघ माला, वसंत शशांगा शंख करताळा, वसंत शशांगा शंख करताळा, युगल विलासे अनुकूल जानी, युगल विलासे अनुकूल जानी, लीला विलासे उदीपक मानी, लीला विलासे उदीपक मानी, राधा कुंड तट कुंज कुटीरो, राधा कुंड तट कुंज कुटीरो, ये सब छोड़ते कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़ तो कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़ते प्राण हरावो, ये सब छोड़ते प्राण हरावो, भक्ति विनोदा कोहे सुन कान, भक्ति विनोदा कोहे सुन काना, तव उडिपका हमारा प्राणा, तव उडिपका हमारा प्राणा, राधा कुंड तट कुंज कुटीरो, राधा कुंड तट कुंज कुटीरो. हरे कृष्ण. ಅವತ್ತು ಬಿಜರಿ ಸಂಗೀನೆ ಸಂಗೀನೆ ಸಂಗುನ್ ಮಗನ್ ಉತ್ತರ ರಬ್ಬ ಐತದ ಅದು ತೇಂಚು ಕೇಳಿ ತಾಜಿ ಉತ್ತರವಾದ ಮಕ್ಕದ ಆವಂತ ತೇಂಚ ಸಂಗಿ ಜರ ಗುರು ರೇ ಕೃಷ್ಣ ರೇ ದಯನ್ ಮಾತ್ರ ದೈತೆ ಪುಡ ಮಕ್ ಸಂಗು ಜನೆ ಅವತನೆ ಸಂಗುನು ಸಮಯ ಜಲದು ರಬ್ಬ ಐತ इतिहास दिले तुम्ही श्याम पांका म्हणून विनंती करता. हरे कृष्णा. हरी बोल. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. भारी चंद्रकोन तुम्ही आमका ह्या स्टोरी आयची सांगिल असं आणि तंतूची तुम्ही पुरा मस्त स्टोरीज ऍड करून आमका मस्त पुरा कशी आम्ही भक्ती कर का कृष्णाला आणि तंतू दाखवून आम्ही कसं कसं शिकू का म्हणून तुम्ही पुरा सांगून दिलेलं असं. तशी कोणाक कसने प्रश्न असतरी आयची प्रवचना वेळी प्लीज तुम्ही निमगो येतात. इन द मीन टाइम हांव माताजीन कसं सांगिल असं तांचो एक सारांश सांगून ट्राय करता प्रयत्न करता म्हाका तसं अर्थ जाल्लेलो असं. सो आज माताजीन आज आमका अरिष्टासुरा विषयी सांगून दिलेलं असं. सो कशी एक ब्राह्मण जो पूर्व जन्मान तू तागेले गुरुक अनादर केल्ले निमित्ती ताका शाप मेळटा आणि शापा निमित्त तो एक बुल्ल जाता आणि त्या बुल्ल म्हळ्यार तो अरिष्टासूर जावन मागीर कंसाले ऐकून तो मागिरी हंगा कृष्णाक मारूक वृंदावना येता
तशी कृष्णान मग तो वृंदावना येता आणि तो वृंदावन वासी तांकां बाद दिवचेक तो भायर सरता तेन्ना कृष्ण तांकां प्रोटेक्शना खातीर येवन ताका तागेले संहार करता. तशीची माताजीने त्या सांगताना हे सांगून दिलेलं असं की आम्ही प्रति समय आम्ही आमगेल गुरुल भक्ती करता, गुरून सांगिल वरी ऐकुका जेव्हा गुरु का आदर करता ताजी निमित्ती आमकां लायक आमकां मुखार सुन आमगेले उद्धार जाता. तशीची आम्ही प्रति विषय आम्ही कसं करताना आम्ही कृष्णाले भक्ती आमगेल कशी चढ करता त्या तुम्ही सांगून दिलेलं असं. तशीची मागीर तुम्ही मस्त पुरो एक्झाम्पल दिलेलं असं भक्ती विनोद ठाकुरान कशी सांगेल अहंकार असच्यान जे एक भक्तालय की तशीची शिष्टाष्टक तांतू कशी एक भक्तान हंबल असू का आणि मागीर तुम्ही श्यामकुंड राधाकुंडाचे एक्झाम्पल दिलेलं असं. तशीची परीक्षित महाराज कशी तो अनादर करता एक ऋषीक ताजी निमित्त ताका शाप मेळटा आणि मुखार सुनू मागीर तागेले एक उद्धार जाता. सो कोणी अशी म्हणल्यार कोणी असुर तांकां अशी कृष्णाले थ्रू लायक ताका कोणाक शाप मेळटा त्या एक नमुने ब्लेसिंगाची म्हळ्यार तांगेले उद्धार जावचेकाची त्यावे तुम्ही सांगून दिलेले आसा. तशी मागीर मुखारसून तुम्ही प्रभुपादाले स्टोरी सांगेल तांणी त्या एजारी ओल्ड एजारी तांकां तांगेल गुरून सांगिल निमित्त तांणी वेस्टर्न कंट्री वचून तांणी कशी ते प्रचार करतात ती कृष्ण परमात्माले आणि कितले तांकां कश्ट आनी पुराय येता स्टील तांणी त्या कश्टान तू एक गुरुल आज्ञा तांणी स्वीकार करून त्या मुखार सिताची तशीची त्याची गुरु कितले इम्पॉर्टंट आणि तशीची कृष्णाल भक्ती कितले तांणी सिरियसली घेऊन त्या मुखारसून तांणी पुरा लोकांक एक वर्ल्डाक म्हणजे कृष्णाल भक्ती केले निमित्त आम्ही कसं पावयता आमकां कसं मेळटा त्या दाखवून दिलेलं आसा. तशी तुम्ही मागीर अक्रूराल स्टोरी तशी मागीर नारदाल स्टोरी पुरा तुम्ही सांगून दिवन तुम्ही दाखवून दिलेलं की कशी कृष्ण परमात्माले आम्ही दय कृपा पावता म्हणून. सो हांव आनी कसले सांगताना कसले चुकल्यार आसल्यार माताजी म्हाका तुम्ही ऍड करता जेव्हा कसले चुकल्यार आसल्यार माफ करता. हरे कृष्ण. सो कोणाक तसं क्वेश्चन्स ना म्हूण लेखता असं. सो हांव तशी अनाउन्समेंट करता माताजी तुमगेलो आज्ञा आसल्यार. हरे कृष्ण. सो अनाउन्समेंट अशी आस की आता भागवत प्रवाहाचे सिरीज चलता असं. सो नेक्स्ट सेशन मंडेक सो द टॉप सिक्रेट रिवील्ड हे सांगूक आमगेल वट्टू त्या दिवस व्रजगोपी माताजी येता आसा ती. सो त्या सेशन तुम्ही अटेंड करता म्हणून तुमकां निमून घेता. तशीची सॅटर्डेजाक श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशन जाता आसा 7:30 इंडियन स्टँडर्ड टायमाक तांतू तुम्ही पुरा लोकांक पार्टिसिपेट करता म्हणून निमून घेता. संडे एवरी संडे जप्पा सेशन जाता आसा. सो ताचे फुडें 10 ऑफेन्सेस वाजूचे आसा. सो त्या कोणाक वाजूच इंटरेस्ट असल्यार शिल्पा हेगडे माताजीक तुम्ही तुमगेलें नांव दिवता. तशीची मुखार सुरू 26 मार्चाक वेडनेसडेक पापमोचनी एकादशी आसा. सो त्या एकादशी दिवस भगवद्गीता पारायण असता. सो त्या भगवद्गीता पारायणाक कोणाक तुमकां श्लोका सांगता जाल्यार 1 to 6 चॅप्टर श्रीमती भारती पै माताजीक तुम्ही नाव दिवता. तशीची 7 to 12 चॅप्टर्स श्लोका सांगता जाल्यार माया नायक माताजीक तुम्ही नाव दिवता. तशीची 13 to 18 श्लोकाज चॅप्टर्स श्लोका सांगता जाल्यार हरगेज विनोदावाणी माताजी विद्याकालयकी तुम्ही नाव दिवता. तशीची नेक्स्ट सेशन नाही प्रति सेशना पुढे हरे कृष्णा महामंत्राचे कीर्तन जाता. सो कोणाक ते सांगूक इंटरेस्ट असल्यार कीर्तन तुम्ही हर ग्रेस जया गौरांगी माताजी तांकां नाव दिवका. तशीची भागवत पुराण तांगेले एक मॅरेज ब्युरो सेशन ओपन जाला आणि त्या हँडल करता आसता ती हरग्रेस वजगोपी माताजी आणि राधिका माताजी. सो तशी तुमकां तांतू इंटरेस्ट आसता जेव्हा कसले इन्फॉर्मेशन जेवका जाल्यार तांकां तुम्ही कॉन्टॅक्ट करेल. तशीची नेक्स्ट एप्रिल 3rd रामनवमी स्पेशल जावन वैष्णव भजन आसा. सो कोणाक पार्टिसिपेट करता कसले डिटेल्स जावका जाल्यार वैष्णव भजन संध्या टीमाक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करेल. हरे कृष्णा. माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही हे सेशन काढले निमित्ती. कोणाक म्हाका दिसता प्रश्न ना तशी आम्ही हे सेशन कन्क्लूड करूया नरसिंह आरती सांगून. हांव नरसिंह आरती सांगता. श्री नरसिंहा हरे कृष्णा. श्री नरसिंहा
जय नरसिंह, जय जय नरसिंहदेव प्रह्लादेश, जय पद्मा मुख पद्मा भृंग, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलादितायिने हिरण्यकशिपूर्भक्षः कीलटङ्क नखालाय, इतो नरसिंह भरतो नरसिंहो, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरे नखा अद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, केशवद्रीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय भक्त प्रहलाद, जय भक्त प्रहलाद, जय भक्त प्रहलाद, जय भक्त प्रहलाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय प्रभुपाद की। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हम आजचे सेशन क्लोज करता। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्णा सर्वांक।